नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलंड आणि युक्रेनाच्या यात्रे उपरांत स्वदेशात परतले. हाच्या आदी युक्रेनाची राजधानी कीव हांगा भारतीयांनी तांकां परबी भेटयली. प्रधानमंत्री मोदी आणि युक्रेनाचे राष्ट्रपती हांचे मदीं द्विपक्षीय भासाभास आणि प्रतिनिधी मंडळ पावण्यावेली बसका जाली. हे वेळार दोनूय देशां मदीं 4 कबलातींचेर सयो जाल्यो. कृषी, खाद्य उद्देग, वैजकी उपकरणां, मानवतावादी मजत, समुदाय उदरगत आणि संस्कृती ह्या मळार सहकार वाडोवपा खातीर कबलाती जाल्यो. भारत सार्वभौमत्व आणि प्रादेशीक अखंडतायेक समर्थन करता अशें कीव हांगा राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे वांगडा उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. भारत संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमांतल्यान शांततायेन उपाय काडपाचेर भर दिता अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. पेडणेंतल्या टॅक्सी चालकांच्या 6 मागण्यांचेर भासाभास करपाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी टॅक्सी चालकांक सोमारा सकाळीं मंत्रालयान आपयल्यात. पेडणेंतल्या टॅक्सी चालकांनी काल उसरा रातीं थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे वांगडा मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. मोपा विमानतळावेली एपाचेर चलपी सगळ्यो टॅक्सी सेवा बंद करच्यो तशेंच हेर कांय मागण्यो ह्या टॅक्सी चालकांनी केल्यात. संप बंद करचो अशें आपणें तांचे कडेन मागला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमदार आमचो प्रवीण आर्लेकार सगळ्या पेडण्यातल्या टॅक्सीकारांक घेवन म्हाजे कडेन आयिल्लो. तांचे 6 पॉयंट्स आसा. सगळ्या पॉयंट्सांचेर इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले. सगळे पॉयंट डिस्कस केल्या उपरांत सोमार दीस तांकां 11:30 ते 12 वरांचेर मंत्रालयान आपयल्या. सगळे पॉयंट्स तेंचे रिजॉल्व करपाचे जे आहा पळय न्हू एकदां डिस्कशन करून रिजॉल्व करपाचें ठरलां. हांवें ताका रिक्वेस्ट केला तांचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करा कारण बाकीचे सगळे जे थोडेशे मिसअंडरस्टँडींग GMR बरोबर तेंचे काही आसा. थोडेशे तेंचे लोकल टॅक्सीकार जे मेळोना. आमी खरें म्हणजे ब्लू कॅब आनी जेमिनी म्हणून जो कावंटर आसा पळय न्ही तो निव्वळ पेडणेकारां खातीर दिल्लो. तितूरूय तेंचे काही इश्यूज सुरू जाल्ले आसा. तांचें म्हणणें आसा की थोड्या जाणांक टॅक्सी मेळ्ळ्या बट तांकां बिजनस मेळना अशे वेगवेगळे इश्यूज आसा. थोडे GMR बरोबरचे आसा. थोडे थंयसरले हायक आनी हें केलो तेज्या बद्दलचे बट बरेचशे इश्यू तेंचे हांवें सोडयल्या. बट जरी बाकीचे इश्यू उरले पण ते सगळे इश्यू रिजॉल्व करता. CSR गुंतवणुकींतल्यान अर्थपूर्ण आणि लांब काळाचे परिणाम मेळटले हाची खात्री करपाक गरजेचो तेंको दिवपाक सरकार बांदील आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. CSR टायम्सच्या 11व्या राष्ट्रीय परिशदेंत CSR पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. हे वेळार वेगवेगळ्या संस्थांनी देशाच्या सामाजीक आर्थीक उदरगतीत दिल्ल्या योगदाना खातीर पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो. CSR projects in Goa have complemented these efforts by supporting the infrastructure development, improving healthcare facilities and enhancing the education outcomes. The results are visible with a better living standard and a stronger sense of community amongst our people. As we move towards the achieving the Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047, it is crucial that CSR initiatives are aligned with the national development priorities. This includes the sectors such as renewable energy, healthcare, education, skill development and rural development. By focusing on these areas, we can collectively contribute to the realization of the developed and self-sufficient India by 2047. जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्साच्या युतीविशीं उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मत उक्तायलें. काँग्रेसीन ही युती करून तांच्या देशविरोधी येवजणेक परतून एक फावट देशामुखार दवरला अशी टिका तांणी केली. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्साची ही युती राष्ट्रीय सुरक्षा तशेंच भारतीय संविधाना प्रती आशिल्ल्या तांच्या निश्ठेविशीं प्रस्न उबे करता. नॅशनल कॉन्फरन्साचे जम्मू काश्मीरा खातीर वेगळो बावटो आसपाच्या मताक राहुल गांधी समर्थन करता असो प्रस्न योगी आदित्यनाथ हांणी उक्तायलो. कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है।
क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? काँग्रेस देशविरोधी पक्षावांगडा युती करता असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी म्हळां। चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाला छत्तीसगडात दाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाचेर समीक्षा बसका झाली। छत्तीसगडाक नक्सलवाद मुक्त करपाक केंद्र सरकार रणनीतीचेर काम करता। गृहमंत्री सध्या छत्तीसगडाच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात। ह्या वेळार त्यांनी नक्सलवाद विरोधी अभियाना अंतर्गत वेगवेगळ्या बसकेत वांटो घेतलो। 7 नक्सलग्रस्त राज्यांच्या अधिकाऱ्यां वांगडा त्यांनी बसका घेतली। छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा आणि अस्तंत बंगालचे अधिकारी लेगीत या बसकांनी वांटेकार झाले। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी अमेरिकेतल्या पेंटागॉन हांगा अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन हांचे वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतली। तांणी दोनूय देशांमदीं आशिल्ल्या संरक्षण सहकार्याविशीं नियाळ घेतलो। हे वेळार द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य, उद्देगीक सहकार्य, क्षेत्रीय सुरक्षा आणि हेर आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचेर चर्चा जाली। ह्या बसकेत हिंद महासागरात भागीदारां खातीर मॅरिटायम डोमेन जागृताय करपाविशीं यत्नांची तोखणाय जाली। I recall without war your visit to India in June and November last year. India and the US enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Excellency, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security and industrial cooperation. राज्यात कांय दीस आसोर घेतल्या उपरांत काल राती सावन परतून पावसान नेट धरला। राज्यभर जायत्या वाठारांत आयज भरपूर पावस पडलो। सांखळे, दिवचले आणि सत्तरीतल्या कांय भागात हुंवारा सारखी स्थिती उप्रासल्या। हवामान खात्यान आयज आणि फाल्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार सोमार, मंगळार आणि बुधवारा खातीर येलो अलर्ट जारी केला। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।